एक सैरिकेची मालीन सैरीक पुरा करता बाळंतीचें काम करता ओव्यो सांगता पूण हांवें केल्लें कांय म्हाका दिसना त्या मागीर पळय सैरिक्यो करून घरां पुरा बांदली पळया बिल्डींग जाता पळया सैरिकेच्या पयशांनी म्हाका कोणी उमण पळयना सैरीक जाता भुरग्यां मात्र जिल्ली बाय सैरीक करताय गे सैरीक केल्ले पुरा लंडन अमेरिका पुरा पावले जिल्ली बायांक आत्ता गांवार तोंड उक्तें करना आसा हांव फ्रेश सैरिक्यो करता फ्रेश सैरिक्यो केल्यार ना गे म्हजे चार्जस उणे आबा फ्रेश सैरिकेक पुरा चार्जस उणे मागीर डायवर्स जावन सैरीक करता न्ही गे ताका इल्लेशे चार्जस चड काडचे पडटा कित्याक सांगल्यार मेळोंक कश्ट न्ही गे डायवर्स जातात थोड्या फावटी तांचे लास्ट भुरग्यांक काले कितें गे म्हूण आसना तशें तांकां इल्ले सैरिके मेळोंक इल्ले कश्ट जाता तशें इल्ले चार्जस चड मागीर विधवांक करता न्ही गे तांचे आनी इल्ले चड तांकांय तशेंच विधव जाल्या उपरांत आतांची थोडीं जाणां जावंक आनी आयकना ताचें काम पळयतात काम बरें जाल्यार विधवाडे जातात आबा आतां थोडीं रेस्पेर जाता बरी घेत रावतात काजार पुरो मुख जाल्या उपरांत ना गे आवयच्या घरा येतात थंय कितें घडलां म्हूण म्हाका कळटा गे पूण हांवें तर मागीर सैरिकेच्या मालिनीन न्ही पुरो सुदारसून वराजे देखून ते इल्ले कश्ट जाता देखून त्या पुरो आकाना गे हांव इल्ले चड काडटा पळयता हांव ते कशें पुरा करतात गी म्हूण तशें तरावळ रितीन आसा म्हजे चार्जस कोणाचे गी म्हाका एक कॉल येवन आसा आतां एक कोणाचे कॉल गी म्हूण पळयजे एक तर बाळंती पसूंक ह्या सैरिकेक पळयता हांव पयलें एका कडेन बसता हॅलो आं हॅलो तुम्ही सैरिकेची जिल्ली वय ते जिल्ली आंटी ते म्हणजे बहीण आसा ताका एक सैरिकेचे उलोवंक जाय आसते सैरिके तो सेट जायना खंयच्यो तरी बऱ्यो सैरिके आसात गे तुमचे लागीं ते म्हाका फोनार पुरो उलोवंक समज जायना देखून तुमी घराच येजे घरा गे जायत 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 न्हू जायत आमी आत्ता येता तुमी घरा आसात न्हू हांव घरा आसा जायत जायत म्हाका तुमचें लोकेशन एक शेअर करा हांव येता हां जायत ओके हां या ಎಂತುಕರು ಮೋಸ್ತರು ತಡೆ ಅಪ್ಪಳು ಉನಾಲಿ ತಿಕ್ಕ ಪಾಸ್ಲೆ आता आमी डिटेल्स दिवन येऊ टिचर काल आसा म्हणून हां येया तुमीच न्ही म्हाका कॉल केल्ले हां येया बसा येया बसा सांगा सैरीक कोणाक सैरीक म्हज्या भयणीक ते म्हाका एका वर्सांक व्हड म्हाका फिक्स जाला देखून ताका एक फिक्स करया म्हणून खंयच्यो तरी बऱ्यो सैरिक्यो आसल्यार सांगताय गी जिल्ली बाय तुमकां खंयच्या टायपाचो जाय म्हूण सांगा तुझे लागी खंयच्या टायपाचे पुरो आसात दुबय घर आसात कॅनडा घर आसात लंडन घर आसात गांवचे आसात आनी हांगा गांवचे थोडे पेंटींग आनी कार्पेंटर ते पूर आसात तुमकां कशें जाय तशें सांगा आसूं गो मस्त टायपाचे आसात लांब मोटवे सावळे काळे गोरे आनी थोडे इल्ले लायट काळे मोठे बारीक तशें मस्त टायपाचे आसात ಒಟ್ಟಾರೆ सैरीक जाय म्हूण सांगल्यार फावना त्या टायपाची सैरीक पुरो जाय जाल्यार मात्र हांवें करची फाल्यां म्हाका दुरसण येना तुमकां खंयच्या टायपाची जाय तें सांगा म्हाका तुवें पळयले गो म्हाका खंयच्या टायपाचो जाता तुका कितें शिकप चड आसलो जाय गी शिकप चड आसलो जाय मागीर इल्लो लांब आसाजे लांब आसून इल्लो सोबीत आसाजे मागीर काडमिशी पुरो आसाजे ते पामुदा आसूंक नजो मागीर मोठो आसूंक नजो मागीर शेरवानी घालतना सोबीत फिट्ट जायचे सैरीक तुका गे ताका न्हय जिल्ली आंटी ताका न्हय सैरीक म्हाका सैरीक ताणें सांगचें म्हळ्यार ताचो चेडो तसो आसा न्ही तशेंच आसा जाय म्हूण सांगचें ताणें
लांब आसा गोरो आसा काडमिशी आसा पूण शिकप इल्लें उणें जाता गी तुमकां तो जायना. दुसरो मोठो आसा शिकप मस्त आसा पूण तो लंडन आसा तो जायत गी शिकापाली लंडन असचे ओके बट तो मोठो आसा न्ही तो नाका. काळो आसा शिकप बरें आसा बरो शिकला पूण तो गांवार काम करता तो जायत गी आजकाल गांवार कोण काम करता जिल्ली आंटी. आजकाल सगळी भायर आसात. म्हज्यानी भायरच आसचें. ताकाय भायर आसलो सो जायत गांवार आसलो नाका. आनी एक बुजे कंडिशन आसा. कालें तें तुजें कंडिशन म्हाका आसा मू माय माव नाकांत जायती आसूंक नजो. तुमकां जाल्यार उलयताय गो माय माव नाकांत म्हणून माय माव नाका जाल्यार नवऱ्यान कशें येवचें गो समजनाय तुका नवरो जाय माय माव नाका. ताणें तशें सांगचें न्हय आंटी. ताणें सांगचें म्हळ्यार माय माव देवा दिन जाल्यार ओडना एकलोच पूत आसता पळय तशें म्हणचें ताणें. तुज्या आलोचने प्रमाणे आनी एक सैरीक आसा पूण तो मस्त बारीक लांब शिकप उणें आनी पळोवंक तितलो सबाय म्हणना आनी ताणें बंबयांत वस्ती करची तो जायत गी तुका लांब बारीक आनी तुमचो सांगताय तो सोबीत ना म्हूण सांग तो नाका म्हाका. बारीक कश्ट म्हज्याडे सक्कळे माय आसा माव आसा या थोड्यांत माय मात्र या माव मात तशें आसा पूण तुवें सांगल्या प्रमाणे म्हज्या कडेन ती सैरीक आसची ना पूण तूं जाता जाल्यार ती मग्गी बाई आसा न्ही तिच्या कडेन पळय तिच्या कडेन आसती ती. तिच्यात हायेस्ट डायवोर्स चड म्हूण सांगतात. तुमच्यो पुरो सक्सेसफूल आसात खंय. तुमीच इल्लें पळय जिल्ली आंटी. तुमी केल्ल्यो सो जायत ओडना एकच माय ना तर माव माय माव ओडना गो माय माव असल्यार ओडना पूण चेडो सोबीत आसाजे बरो आसाजे शिकप आसलो आसाजे. जावंक आनीक चेडो आसा ताणें अमेरिकांत आसचें पळोवंक सोबीत आसा अळत जिव आसो बारी सोबाय असो चेडो मात्र त्या चेड्याक नागे म्हजे इल्ले फीज इल्ले सोड आसात ती सैरीक केल्यार. तुमी शेरवानी बरा फिट्ट जायचे म्हूण सांगतात न्ही ताच्या आंगार फिट्ट रावता शेरवानी बरा. तुमचे फीज कितले जातात. फीज मात्र न्हय म्हणजे थोडे रुल्स रेग्युलेशन पण आसा ते पुरो तुमी पाळिचे पडटा. ते काले रुल्स तुजे सांग. हळे म्हजे एग्रीमेंट सांगल्यार कशें कोत्ता गे जिनी बोर ताच्या सांगात रवाजे जावचे धांवन येवचे सोडून येवचे ताणें तशें केलें आनी अशें केलें तशें करूंक ना त्या देखून ना गे हांवें समा कंडिशनार तुमकां सांगचें. म्हजे चार्जस सांगल्यार 80,000 जातात. 80,000 कित्याक तितले. कित्याक तितलें सांगल्यार तुका गोत्तो ना गे गांवचो न्हय तो अमेरिकाचो अमेरिकांत आसचें ताणें. अमेरिकांत व्हडलो बंगलो आसा ताका आनी तूं कांय व्हरून येता तशें जाल्ल्यांत म्हजे चार्जस चड. 80,000 म्हूण सांगताय न्ही गे तुका थंय वचोन काम करीचें म्हूण ना बसून बरें करून कवियेत तुका कशेंय व्हरून येता तो ताच्या कडेन जाल्यार बरें करून पळयता बरें सांबाळटा आखेर बरी रावाजे तशें म्हजें कंडिशन. तशें जाल्यार मात्र हांव सैरीक करता. तुका दोत दिवंक या भांगार घालूंक तें पुरा कांय ना सगळो तुजो काजार असो खर्च पुरो पळयता. भांगाराचें शीत आसा तुका गोत्ता गे. काले सगळे भांगाराचे शीत. भांगाराचें शीत म्हळ्यार ग्रेस्त म्हणून गो बसून कवियेत म्हणून. जायत तुमी बसा आलोचन करा हांव तुमकां च्या करून हाडून येता. जायत विग्गी वचून हाडणे या. ही खंय गेली इतली बरी फ्रेश च्या करून हाडल्या हांव ही दिसानात
ಐದು ವರ್ಷ मुझे चा पूरा आडन रेडी जाताना हांगा पुण्य आसा ना हांगा पुरा माया किती जाता तिने कप्पान ते चा हांव तुपी येता म्हजो पिठो चा दूध हरी एक उदक सयत वेस्ट जाली ती कशी गेली तुमकां सैरिक्यो मनी जाय जाल्यार नांगे म्हाका संपर्क करा म्हजे कडेन बऱ्यो बऱ्यो सैरिक्यो आसात हांव तुमकां सैरीक करता ह्या जिल्ली आंटीक फीज दिवच्या बदलाक आसा न्ही हांवूच एक लवकन काजार जाता फिजाचे पयशे उरतात म्हजे